गिरीश चोडणकर आमचे हांगा नॉर्थ गोवाचे उमेदवार काँग्रेसचे त्यांचो प्रचार सुरू जाल्लो आसा। भगवतीच्या देवळान पाया पडून आमी हो प्रचार सुरू केल्लो आसा। आयज हांव सगळ्या आमच्या पेडण्याच्या बांधवांक आव्हान करता की तेंच्यांनी गिरीश सराक एक संधी दिवन पळोवची, काँग्रेस पार्टीक एक संधी दिवन पळोवची। तेका हांव एक आव्हान आनी चॅलेंज करता श्रीपादाक, ताणें 20 वर्सांक पेडण्यान 2 तरी नोकऱ्यो दिल्या जाल्यार डिक्लेअर करचे। एक मुद्दो जालो। आमी तेका डिमांड केल्लो की हांगा रेल्वे स्टेशन आसा पेडण्या, थंय रिजर्वेशन बुकींग तूं कावंटर करचो म्हणून ताणें तो डिमांड केलो जाल्यार आमकां लोकांक पेडण्यातल्या सांगचे। थंय आमी जास्तीत जास्त रेल्वे थांबचे म्हण डिमांड दिल्लो। हे सादे सादे गजाली ताणें करूंक ना, तो डिमांड सुद्दां तेणी भायर मारलो। डेव्हलपिंग म्हणजे कितें? ते रस्ते आनी प्रोटेक्शन वॉल आनी ते कम्युनिटी हॉल म्हणजे विकास न्हय। ताणें युवकां खातीर रोजगारा खातीर कितें एम्प्लॉय सिच्युएशन केला। तेणी हांगा 20 वर्सान कितले कारखाने सावथान हाडल्या, कितले युवकांक काम दिला हे तेणी जाहीरपणे सांगपाचे। अशा निष्क्रिय खासदाराक आयज पेडण्यातले लोक निषेधय करता आनी तेका खराय आमी हाडटले हांगासर, घरा बसयतले तेका। आयज आमचो सुशिक्षीत एम.कॉम असो एक आमचो कॅन्डिडेट गिरीश बाब आसा, प्रोफेसर, आनी इतलो तो एक्टिव्ह आसा आनी चांगल्या पद्धतीन तो आपले लोकसभेक हे विषय मांडू शकता। घराचेर भाशण करता हे म्हाका दिसना गोंयच्या लोकांक सोंपता काय म्हणून। तो जो उलयता सगळ्या काँग्रेस पक्ष फिक्सिंग काँग्रेस पक्षान देश चलयलो, काँग्रेस पक्षान मोठे मोठे फ्रीडम फायटर मोठे मोठे नेते तयार केले आनी ह्या नॅशनल लेवलाक 7 वर्सां काम करून येयल्लो मनीस, यूथ प्रेसिडेंट बऱ्यापैकी काम केल्लो मनीस, पार्टी चलयलो बऱ्यापैकी मनीस, सुशिक्षीत एड्युकेशनीर प्रोफेसर म्हणून काम करणारो मनीस आनी कॅन्डिडेट ना म्हणून म्हणणारो कोण। हे दाखोवन दिता की आपूण जो मुख्यमंत्री गोंयचो आहा हो अनफीट आहा, आपले विचार आहा हे कमी लेवलाचे आहा। हे मुख्यमंत्र्यान सिद्ध केलां आपूण कमी लेवल आपले आहा। आपूण गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे जे बरे बरे लोक हांकां वळखूंक आज पर्यंत शिकना आनी त्या खातीर शिकपाक तेका दिसता म्हाका आनी वयचो पडटलो फुडें। मुख्यमंत्री आज खंयचोय स्टेटमेंट करता तेन्ना तो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून स्टेटमेंट करता, ताणें अभ्यासपूर्वक स्टेटमेंट करपाक जाय। आमी अंडरस्टँड जाता की तो तेजी खुर्ची हालपाक लागलेली आसा, कारण जर नॉर्थ आनी सावथ दोनी कडेन लोक ह्या सरकाराक विटलेले आसा, तांच्या विरोधान आसा। तो तेगेले नर्वसनस आमी कळटा, पूण म्हाका दिसतालें तो एक दोतोर आनी तो अभ्यासपूर्वक भाशण करतलो। हे जेन्ना स्टेटमेंट केलें ते नर्वसनसांतल्यान येयलें हेजे खातीर, कारण तो विसरलो तेजो जो उमेदवार जो आसा श्रीपाद नायक, जाका 4 फावटी तेणी उमेदवारी दिली BJPन, वो खंयचो ताका खबरूच ना दिसता। श्रीपाद नायक म्हणटा तो दुर्भाटचो जो सावथ गोवा आसा, ताका सावथाक हाडून तेणी नॉर्थाक तिकेट दिली आनी 4 फावटी तिकेट दिली। नॉर्थाच्या लोकांनी निवडूनय हाडलो तो तेजी विसर पडली, म्हणजे ताका तो इतलो आबूज जाल्लो आसा की आपल्या उमेदवार खंयचो तो विसरलो तो म्हाजी उमेदवारी हें करपाक। हितूंतल्यान तेणी हें केलें, पर्रीकरांत वचून खंय खासदार जालो, उत्तर प्रदेशाक वचून खासदार जालो, हेचेर UP वचून। तेंय ते विसरतात आनी तुमचो स्वताचो खासदार जेन्ना सावथा साकून नॉर्था येवन कॅन्डिडेट करता ते म्हाजेर उलोवपाचो अधिकार कितें आसा? आनी हांवें केन्नाच सांगून हांव नॉर्थाचो सोडून